राज्यात ड्रग्सांक लागून घडपी घडणुको आणि ड्रग्स माफियांचेर पुलिसांनी लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान शेनवारा तृणमूल काँग्रेसीन भाजपाचेर हल्लाबोल केलो। राज्यातल्या गावागावांनी आता ड्रग्स पावल्यात। मुख्यमंत्र्याचो एंटी नार्कोटिक सेल अजूनही ड्रग्सांचेर आळाबंद घालपाक शकना। टीएमसीच्या ट्रोजन डिमेलोन फारार फार पेटयल्यात। पळयात। राज्यातल्या ड्रग्साविशीं टीएमसीच्या ट्राजानो डिमेलोन भाजपा सरकाराचेर हल्लो केलो। फकत दर्यादेग पट्टेतच न्हय तर गावांनी ड्रग्स पावल्यात असो आरोप ट्राजानोन केला। सीएमान अभिमान बाळगिल्ले तेच पुलीस राज्यातलो ड्रग्स घोटाळो सोडोवपाक असमर्थ जाल्यात अशें ट्राजानोन फुडें सांगले। ड्रग्सा बद्दल मीटिंग जाल्या स्टेट्सांची आनी दॅट देर इज व्हेरी प्राउड ऑफ द एंटी नार्कोटिक सेल एंड दे आर डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब टू अरेस्ट or to eliminate drugs in Goa. Waslow footing statement लोकांचे दोळ्यांनी धूल घालपाचो प्रयत्न आसा। आयज आख्खो गोंया बॉब मारता की ड्रग्स हॅव रीच द रिमोट विलेजेस आनी वो सांगता आमचो मुख्यमंत्री की they are doing very good job. आता कसले जॉब करतात ते to see that it reaches the remote villages? Is this the good job? Is this a charge of mine or is this a hue and cry of every Goan? आपले भुरगे पिडातात, गांवांनी मेवतात आता ड्रग्स। Forget the coastal area is no more than this. It has reached the villages. आता हांव एक नोटीस हाडूंक सोदता तुमच्या की 2012 सावटी बीजेपीचो सरकार गोंया आसा। Forget that every government is a continuous process is one part, but 2012 till this day 10 वर्सां जालीं बीजेपीचो सरकार गोंया आसा आनी ह्या हितून कोणी सांगतलो की ड्रग्स कमी जावंक ना पूण ड्रग वाडत रावता। And this is the cry of every mother. तशेंच ट्राजानोन सोनाली फोगाटाची फाटली वादग्रस्त केस आनी ताचे संबंधित ड्रग्साचे प्रस्न हायलायट केले। सीएमाचो पुलिसांचेर विश्वास आसा खंय, तशें जाल्यार मागीर 48 वरां भितर ही केस सीबीआय कडेन कित्याक दिली, ट्राजन विचारता। आयकात। आता एक एंटी नार्कोटिक म्हणून आसा आनी एक प्रो नार्कोटिक म्हणून आसा, ते व्हरून सप्लाय करतात। So anti-narcotic is not protecting is not catching the pro narcotic supplier. जाल्यार पावले कशें आनी ते केसीन गोंयची इज्जत आमचे मुख्यमंत्री उडयली खाला। जेन्ना हरियाणाचो मुख्यमंत्री सांगता आपणाक तुजेर विश्वास ना, ती दी केस सीबीआय कडेन आमचो मुख्यमंत्री दिता आनी एक गरीब भुरगें आमचे नॅशनल एका मयट्याचे कोंगोटीक सापडलेले उफयोन तेले पाय माय बॉम्ब आता गरीब म्हणून त्याचा तुम्ही केस घाली ना सीबीआय आणि हे सांगता तो इज डुईंग व्हेरी गुड, इज व्हेरी हॅपी विथ द पुलीस। अरे हरियाणाचो मुख्यमंत्री सांगता आय डोंट ट्रस्ट युअर पुलीस, चीफ मिनिस्टर एग्री जाता आणि काडटानी ते ताबडतोब विदिन 48 आवर्स काडटानी सीबीआय दिला। तशेंच न्यायालयान केशीचे सुनावणे वेळार हालींच्या काळात पुलिसांच्या ताब्यांतल्यान गायब जाल्ल्या मादक पदार्थाचेरय ताणें उजवाड घालो। आयकात। की कोर्टान एव्हिडन्साचे ड्रग जे आसले ते गायब झाले म्हणून। सो दीज आर नॉट चार्जीस अँड वेर इज द ओपोजिशन टॉकिंग ऑन दिस? बिकॉज हांवें दाखवलें प्रमाणे आदी ते हे हाटीन आसले ते आतां सगळे थंय आहात। आतां मुख्यमंत्री सांगे क्लियर हाडूंक जाय सगळे रिपोर्ट्स। वॉट आर यू टेलिंग द बिकॉज एंटी नार्कोटिक्स वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, the BJP government appointed committees, appointed probes, appointed house committee. Where are the reports? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो।